केंद्र सरकारान खनिज निर्यात शुल्क 30% वयल्यान 50% केल्या। देखून आता गोंयांतल्यो खणी बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय कमी आसा। सर्वोच्च न्यायालयान कर्नाटकांतल्या खनिज वेवसायाक थाकाय दितना उण्या ग्रेडीचो खनिज माल विकपा खातीर मान्यताय दिल्ली। त्याच फाटभुंयेर गोंया खातीरूय थाकाय मेळोवपा खातीर खण उद्देगाचे यत्न सुरू आशिल्ले। पूण केंद्र सरकारान खनिजां वयल्यान निर्यात करांत व्हडा प्रमाणांत वाड केल्ल्यान गोंया सयत देशांतल्या खण उद्देगांक मोठो धक्को बसला। खणी बेगीन सुरू करून राज्याक व्हड महसूल मेळटलो ह्या हेतान गोंय सरकारान आपले खनिज विकास महामंडळ स्थापन केल्ले। पूण निर्यात करप जर 50% केलो जाल्यार राज्य सरकाराकूय हो वेवसाय करप परवडचें ना। गोंयांतलो खुबसो खनिज माल उण्या ग्रेडीचो आसा, देखून देशांत ताका व्हडलीशी मागणी नासता। हांगा स्टील कंपनीकूय ह्या म्हालाचेर प्रक्रिया करपाक परवडना आनी ताका लागून मीन निर्यात करपाचेर भर दितात। पूण केंद्राचो हो निर्णय गोंयांतल्या उद्देगांक खण वेवसाय बंदूच करपाक भाग पडटलो अशें दिसपाक लागला।